Just imagine. हॅलो नमस्कार इष्टानो आज हांव खूप खुश आसा कारण जस्ट इमॅजिन सीझन 2 आपले 25 भाग म्हणजे 25 एपिसोड्स कंप्लीट करता म्युझिक. इष्टानो जस्ट इमॅजिन गेली 25 आठवडे मदी 1-2-3 आठवडे सोडले जाल्यार गेले 25 आठवडे तुमकां निरंतर हांसत रावपाचो यत्न करीत आसा. दर एपिसोडान आमी वेगवेगळे विशय घेताले आनी वेगवेगळ्या मानेस्तांक घेवन जस्ट इमॅजिन करताले. जस्ट इमॅजिनान हेंकां कितें कितें म्हटलें कितें कितें म्हणूंक ना खूब कितें कितें म्हटलें. पण आयज पळोवया आमचे हेच मानेस्त जस्ट इमॅजिनाक बॅकफायर आतां कितें म्हणटा ते आतां तेंचो टर्न. Just imagine. सांगा विष्णूजी कशें दिसता जस्ट इमॅजिनान 25 भाग पूर्ण केल्या. ना ना सगळ्यात पयलीं म्हाज्या बद्दल सांगा म्हाज्या बद्दल. कांय लोक स्वताक जगा परस चड शाणे समजता. तातूंतलोच एक म्हणजे परेश परब. अरे अरे रावा तरी अरे जालें स्टार्ट तुमी सोमते रावत पळया तरी फुडें विष्णू म्हाजी आनी कितें कितें स्तुती करता ती पळय आयकया तरी. जें जें कितें घडटा तें इमॅजीन करून आपणाक जाय तशें लोकां मुखार मांडटा. तो दुसऱ्याक चान्स दिता. आमकां ताजेर हें करपाक दितलो केन्ना ताजी मिमिक्री करपाक दितलो. इट्स ओके फुडें सांग विष्णू तूं फुडें सांग. म्हाका तर अशें दिसता जर तो म्हज्या तावडीन जर सापडलो जाल्यार ताजें हांव कितें करतलो म्हाका खबर ना. विष्णू जर म्हाका एकावडो जर खंय मेळत जाल्यार हांव मरे हांव पांय धरतलो समतो आनी आशिर्वाद घेतलो गुरुजी आशिर्वाद दिया आनी कितें करूं शकता हांव. पण एक मात हां फर्स्ट ऑफ ऑल विष्णू बाब तावडीन येवपाक जाय. सॉरी पर्सनल कमेंट. विष्णू जस्ट इमॅजीन 25 एपिसोड्स आनी हांव हेचेर एक बारीकशी कविता जावन न्ही प्लीज. कविते शिवाय तुका कसो सोडटला कविता प्लीज प्लीज बारीकशी आमचेर एक बारीक. की कॉमेडी क्लीन पूण तकलेन फीन असो आमचो परेश परब जस्ट इमॅजीन. विष्णून तर म्हाजी पयलीच विकेट उडयली. आतां रोहन खंवटे पळोवया कितें तो उलोवपाचो आसा तो कितें म्हणटा तो पळय ताचे विचार कितें आहा ते आयकून घेवया. Just Imagine has definitely been a lively program on the channel. इष्टानो आनिकूय बाकीचे मानेस उलोवपाक लायनीन रावल्यात सामके व्हेरी इगर टू रिएक्ट. पण नाव इट्स टायम फॉर बेस्ट ऑफ जस्ट इमॅजीन. जस्ट इमॅजीन. आमी अशें आयकलां की 5 दिसाची असेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलीं तुमी विष्णू वाघ हांकां स्ट्रीक वॉर्निंग दिल्ली की तांच्यांनी गव्हर्नर स्पिचीचेर कसलीच कविता करची न्हय म्हणून. हय 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 पूण आतां विष्णू वाघाची गव्हर्नर स्पिचाचेर बरयल्ली कविता रेडी आहा ताचें कितें करप. ताजी सीडी जाय अवेलेबल करून दिवपाक मेळटा. म्हाका एक सांगा सीएमाचो पर्सनल लॅपटॉप आहा पळय तो कसो कितें ओपन करप. विथ अ पर्टिक्युलर पासवर्ड. जय चर्चिला అన్నగారు మై థైలవర్ రజనీ. मेरे को चैलेंज करती नानप्पा ஒருவன் எப்படி வரவேன்னு எனக்கும் தெரியாது अण्णा वरवेंद्या नेरतील करेक्ट आग वरवम म्हणजे ओ मास्टर टफ दिसता मरे. 1 रुपया कॉइन घे. I don't have 1 rupee coin because I had only one. I gave it to Francis D'Souza, the revenue minister. Ayyo Muruga, now I know why Goa don't get good money because revenue minister cannot catch money. 1 रुपया कॉइन घे. Okay, 1 रुपया आणि 2 रुपयाचा कॉइन घेतलं. तेका 2 तोंड असता. हेड आणि टेल. ॲक्च्युली अण्णा रेजिनाल्ड हेच्या फुडले एक पावल फुडें गेला. तो कितें करता तेका ज्या चॅनला कडेन उलोवपाचें नासता पळय त्या चॅनलाचो मायकूच काडून उडयता सकयल. बेटस मुद्दाम हरशी उडयला आमी पळयला बेटत खंय चुकोन
जस्ट इमॅजिन. विजय, विष्णू, रोहन यांच्यानी माझी स्तुती केली, खूप खूप स्तुती केली. तू सुद्धा तसंच काहीतरी म्हण. आनी केन्ना केन्ना हांव प्रुडंटान वता तेन्ना तो टक करून असो लिपता. कित्याक ताजे मनान कितें खाता काय कितें तें म्हाका खबर ना. बाई म्हाजो सामको घट, बाई सारको म्हाजो कळ्ळें. जस्ट इमॅजीन म्हणटा तो एक सारको फर्स्ट क्लास पॉलिटिकल सेटायराचो प्रोग्राम. आनी आपल्याकूच पळोवन आपल्यान कशें हांसप हें तरी हे प्रोग्रामान इनसायट दिल्ली आसा, चड करून राजकारण्यान. आत्ता कशें जालें समजा बाई घट म्हणटा भितात, म्हाका सगळे भितात, थरकप सामकी. तुमकां जर विश्वास बसना जाल्यार ऑलरेडी भियेलेलो आसता आमचो रमेश तवडकर. तेका आमी विचारया, तो नॉर्मली टी व्ही पळयना, पण तो टी व्ही पळयता केन्ना केन्ना तेन्ना जस्ट इमॅजिनूच चालू आसता. रमेश तवडकर द ऑलरेडी पेट्रिफायड मिनिस्टर. की जस्ट इमेजीन हो कार्यक्रम जो आसा न्ही हांव अनेक वेळ पळयता. पूण ह्या सगळ्या हाज्या आमच्या कामाच्या हातूंत कार्यक्रम चड पळोवप जायना. तवडकर म्हणटा की तो अनेक वेळा पळयता पूण चडशें पळोवप जायना खंय जस्ट इमॅजीन. आतां हेचो मिनींग कितें? रवी आनी लव हे दोन पॉलिटिकल दुश्मन. जस्ट इमॅजिना बद्दल कितें म्हणटा तें पळोवंक जाय. आय तांचे व्ह्यूज डिफरंट आहा काय एकूच आहा? लेट्स सी. आमचो परेश परब न्हू तो. रवी नायक न्ही, म्हाका सारकें याद जायनालें. आमकां वळखना म्हण आमी कितें वळखपाचें तर. अय कॉमेडी बरी आनी एक्टींग बरें आसता केलें. आतां वळखलो काय ना. थँक्यू रवी बाब, थँक्यू सो मच फॉर युअर कायंड कॉम्प्लिमेंट्स. तो मोठको जावं तकले केस नासूं पूण काम बरें करता. मोठको आनी केस नासलेलो. पण हे गेले बरें आसा आमच्या परेश परब. परत म्हाजें नांव विसरलो. रवीक याद जाता म्हटल्यार लवक विचारया. लव तूं सांग, लव मामलेदार तूं सांग, जस्ट इमॅजीन कशें दिसता तुका? हांव तेजो नकळो कसो फॅन जालो तेजो तो म्हाकाय खबर ना. वेस्टच कितें तूं म्हाजो फॅन जालो पण हांव एअर कंडिशन वापरता घरा कडेन. कसो धरलो? सरकारा तर्फे किंवा आमच्या गोंया तर्फे बरें प्रोत्साहन मेळ्ळें जाल्यार मोठो एक कलाकार जातलो. न्ही प्रोत्साहन आहा तें म्हाका तुमी डिमांड ड्राफ्ट चॅक कॅश कशें चलता? प्रोत्साहन मेळ्ळें काय जालें. कलाकाराक प्रोत्साहन पावोंक जाय. तर इश्टानो आनीक हांव मानेस्त उलोवपाचें. आमी बेस्ट ऑफ जस्ट इमॅजीन मातशें पळोवन घेवया. जस्ट इमॅजीन. प्रेमी आपल्या प्रेमिकेची तोखणाय करतालो. एक लवर आपल्या गर्लफ्रेंडाची स्तुती करतालो. प्रेमी चलो आपल्या प्रेयसीक म्हणटा, लाखडे लाडके हांव लाकडाचो पाट जाल्यार तूं डबल बॅड. हांव MP3 फोन जाल्यार तूं एप्पलाचो आयपॅड. तूं सिनारेस्ट गुळी जाल्यार हांव क्लू. तूं जाकुझी हांव लू. तूं चकचकीत टेबल क्लॉथ जाल्यार हांव भाणशिरें. तूं उंच घुंवपी विंडमील जाल्यार हांव जात्रेचें गिरगिरें. तूं आकाशबाण हांव चवथीचें सुरसुरें. दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करनी चला हे तू. इम्रान हाशमी. अशें तुमकां अलाउड आसा तर? यालो करता ना करता हे शेवटी आमचे हायकमांड थारायता. आमच्या गोंयांत कितले प्रेमी युगूल आसा तुमकां खबर तरी आसा? 10,000 तरी अशा प्रकारचे लोक असू शकतात. एक नंदकुमार कामत हांणी एक सर्वे केल्लो तातूंत भितर 30,000 दाखयता पूण तातूंत बायफर्केशन जावं ना. अर्दिन बाब व्हॅलेंटायन्स डे आसलो त्या दिसा खुबश्या जाणांक लीव मेळोंक ना. आय एम सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल. म्हाका सुद्दां पळय आजून लीव मेळना ऑफिसानसून. वॉट टू डू नाव? गो अँड मीट चीफ मिनिस्टर. इफ नीड बी आय विल कम विथ यू. विज्युअल ऑफ द सेंच्युरी पळोवपाक मेळ्ळें. अशें दृश्य जे स्वप्नान सुद्दां पळोवपाक मेळपाना ह्या फुडें. आमकां सांग, नरेंद्र मोदीचें स्वागत करपाक येदो व्हडलो दबाजो, इतली गर्दी, रोमटा शेमेळ, गाडयो, सेक्युरिटी, तब्बल 4.5 करोड मोडले खंय मगो. कितें हे खर्च? सगळो लोकांचो पयसो वेस्ट केलो तेंच्यांनी कारण नासतना. तारा तुका सदांच सारकें सांगतलें, केन्नाच रॉंग सांगचें ना. म्हणून हांव वास्कोकारांक सांगता, वास्कोकारांक म्हजो एक एडवायस की सदांच बोल तारा रा बोल तारा रा. वाय मनी इज इम्पॉर्टंट म्हणजे काळजा काय ना, काळजा वालोड ना. सो फायनान्स इज अ होल अँड सोल. मानता तुजे
पण आय वॉज ड्रिमींग टू मॅरी हर हांव काजार जावपाची स्वप्नां पळयतालो ते कडेन. तिंगा फायनान्स लागतात तिंगा. दुसरें कितें सोल्युशन सांग मरे चर्चिल बाब. तूं आतां येदो व्हडलो साश्टीचो लव गुरू म्हणून फामाद मरे तूं. हें कितें सोल्युशन दी मरे. चर्चिल म्हणटा कितें जालें मरे सहाय पडला सगळ्यांक. खूंय कितें जालें चर्चिल. पावपा जाय चर्चिल, टांकयो जाय चर्चिल, सैरीगती करपा जाय चर्चिल, काजरांक चर्चिल. 200% नॉट 1%. त्या गर्लफ्रेंडान खंय तुका पब्लिकान खंय कित म्हणून इन्सल्ट केलो हुंय. म्हाका राकोस पासो म्हणलो राकोस केलो म्हाका. तूं आतां खंय सोडलें मरे. आतां कशें चलता तुजें हार्ट ब्रोकन. तुका दिसना हांव फ्रेश आसा म्हणून दिसना तुका. सदां तोंड म्हण हें आसतालें हांव फ्रेश आहा. आफ्टर ब्रेकअप तुका कशें दिसता आतां. म्हणजे आफ्टर ब्रेकअप तुवें फाटीं एक पयर फर्स्ट फंक्शन तुजें अटेंड केल्लेलें. सो तेन्ना कितें जालें. 2-3 हजार बायलो सारक्यो रेडी थिंगा. अरे आमळे हितूक बायल कितें म्हाका हांव काय राकोस कोण काय पळोवपा येता थिंगा. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो आतां घेवया एक बारीकसो विसव. खूब वगत जालो. कितें म्हणटा. वी विल बी रायट बॅक विथ द 25th सिल्वर जुबली एपिसोड ऑफ जस्ट इमॅजिन सीझन 2 ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया. डोंट फॉरगेट. जस्ट इमॅजिन. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार इश्टानो जस्ट इमॅजिन सीझन 2च्या 25व्या एपिसोडान. जस्ट इमॅजिना बद्दल उलोवपाक कोण कोण आयला पळयात तरी. हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आयला. जस्ट इमॅजिन. आहा कितलें ते गोड उलप आरोग्य मंत्र्यांचे सुंदर. ज्यूस तूं मर्म जें आसा ताचेर बोट दवरणारो असो कार्यक्रम. मर्मबंधातली ठेव ही प्रेम. आरोग्य मंत्री तुम्ही इतले गोड उलयतात न्हू. म्हाका आतां भंय पडला की म्हाका डायबिटीज जाय काय कितें. आनी हो कार्यक्रम त्या दृश्टीन एक आदर्श कार्यक्रम आसा. आदर्श कार्यक्रम. जस्ट इमॅजिन हो आदर्श कार्यक्रम कसला. जस्ट इमॅजिन आदर्श कार्यक्रम म्हणून तुमच्या दामू नायकान म्हाजेर आक्रमण केलें ऑन द रिकॉर्ड. कॅमेरा चालू आसतना म्हाका धोपटून काडलो ताणें. होच आदर्श कार्यक्रम. ऑल क्रेडीट गोज टू परब. म्हाका दिसता ताका दोन बरोच दडोवपाक जाय. हो चान्स घेता. इश्टानो ते तशें आसता ते चालू मार खावप आनी कितें गाळयो खावप चालूच आसता. आमी टायम फॉर बेस्ट ऑफ जस्ट इमॅजिन तें मातशें पळोवया.